गोंयांत राजकीय फुडाऱ्यांचोय पावस पडपाक लागला। आयज सकाळीं राष्ट्रवादीचो राष्ट्रीय फुडारी प्रफुल्ल पटेल गोंया पावलो, कांय वाठारांनी शिंवरलो, जाल्यार फाटोफाट आम आदमी पार्टीचो राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल येयलो। केजरीवालाची ही 3 दिसांतली दुसरी खेप। आयतारा सांजेच तो दिल्ली गेल्लो। They are all from Moscow. Yeah, they are all from Moscow, sir. Sir, politically, NCP Goa has always called Congress as the elder brother. आज क्या reason है कि alliance नहीं हो पा रहा है Congress और NCP? Well, Congress party believes that they can win Goa on their own after losing 15 of their sitting MLAs, and every day the situation is so fluid. And if everybody thinks that they are capable of fighting on their own, well, it is up to them. We are a responsible party. We had an alliance in Maharashtra of the MPA, and it doesn't matter if the Congress has its own views. NCP is also a party since 1999 inception. So, and Shiv Sena also has expressed its desire to fight along with us. So NCP and Shiv Sena will fight the elections, and if other like-minded parties or people would like to join us also, we are happy to. Sir, any talks going on today, sir? Are you going to meet any Congress leaders today for discussion? Well, we are no. Congress, we are not talking anymore because there is no question. They have not given us any proper number of seats or the seats which we are capable of contesting. So it's okay. We are going to contest, and NCP will definitely win a few seats in Goa, and then we will see how to form a government in Goa. Sharad Pawar has met Mamata Didi in the past. So any alliance with the TMC or? No. Because you see, in Goa, traditionally NCP and Congress have been fighting together. Now TMC is the new factor in Goa. Good luck to them. So any concept inducting Alex Rajendra who just left the Congress? आज आमचो दिल्लीचो मुखेलमंत्री तशेंच आम आदमी पार्टीचो नॅशनल कन्व्हिनर श्री अरविंद केजरीवाल जी येतले। आनी तुमकां सगळ्यांक सांगलां अशें आज पंजाबाक आमचो CM फेज जो आसलो कॅन्डिडेट अनावंस जाल्लो आसलो श्री भगवत मानजी तो MP आसा। फाल्यां गोंयचे लोक तशे आतुरतेन पळयताले फाल्यां गोंयचो CM फेज आमचो तो इलेक्शन आसा फेब्रुवारी 2022 जाता, ताजो आमी डिक्लेअर करतले। आमचो जो गॅरंटी स्टेटमेंट आसा सगळ्या गोंयच्या लोकांक पाविल्ले आसा। आमचे कॅन्डिडेट डिक्लेअर जाल्या, आज सुद्धा एक लिस्ट आमी डिक्लेअर केल्या 5 जाणांची। सगळे कॅन्डिडेट आमचे घरोघरी प्रचार करता, एकदम बरो प्रतिसाद मेळटा। कित्याक ह्या सरकारान काँग्रेसच्या BJP मेळून जो सरकार आसा तातूंत फक्त भ्रष्टाचार केला, करप्शन केला। हाजो नमूद सुद्धा गोंयच्या गव्हर्नरान केल्ली आसा। तेन्ना गोंयचो लोक सगळो पर्याय पळयता आम आदमी पार्टी। आनी म्हाका खात्री आसा आमचे जे स्टेटमेंट आसा गॅरंटी आसा, आनी दिल्लीचें आमचें काम जें आसा सरकारचें आम आदमी पार्टीचें केजरीवाल सांगलां अशें स्वता नरेंद्र मोदीजी स्टेटमेंट केलां अशें इट्स अ क्लीन एंड ऑनस्ट गव्हर्मेंट। तांकां कसलेंच कितें तांकां केसीस मेळूं ना, इतले तांणी फायली ओपन केल्यो, इतल्यांच्यानी इन्व्हेस्टिगेशन केलें, पूण कसलेच आरोप सुद्दां जाल्ले ना। तेन्ना गोंयच्या लोकांक हांव आश्वासन दिता आनी गॅरंटी दिता, एकदां आमकां चान्स दिया, एकदां आमकां सपोर्ट करा। क्लीन बरें गव्हर्नन्स आसतलें, क्लीन सगळें ऑनेस्टली काम जातलें। CM कॅन्डिडेट तुम्ही अनाउन्स करता पळय, कितें क्वॉलिटीज तशें तुमी अशें CM कॅन्डिडेट? आमी सगळे जे आमदार आमचे कॅन्डिडेट दिल्ले आसा, आमी सदांच तांचे बॅकग्राऊंड चेक करता, कसले क्रिमिनल रेकॉर्ड आसपाक जायना, कसलो करप्शन चेक कसलें आसूंक जायना, आनी दुसरें म्हणल्यार क्लीन कॅरेक्टर आसपाक जाय। समजा कोणाक कितें आदळ्ळें म्हाका आमच्या फोनवर हाडचें, आमी खात्री दवरता कॅन्डिडेट समजा आमी डिक्लेअर सुद्दां केल्यार आमी फाटीं घेता। आज आपने चंडीगढ़ में आपका CM फेज डिक्लेयर किया है, क्या है न्यूज गोवा के लिए आपका विजिट? गोवा में कल हम डिक्लेयर करेंगे, आप लोग आइए सब लोग। तो कैसे गडबडी करून राहिलं?
दुसरी एक राजकीय घडामोडी कडेन संबंधित बातमी म्हटल्यार मडगांवां ओल्ड स्टेशन रोडार दक्षिण गोंय पुलिसांनी 864 सोऱ्याच्यो बाटल्यो धरल्यो. गोवा 365 खातीर हिरू महाले.